नमस्कार, पळोवया मुखेल खबरो। मॉर्गेज प्रॉपर्टी विकपाचे पावर नासतना गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन केल्यात ऑक्शनां, अशोक चिन्हाचोय वापर, खासा रिपोर्ट। जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबाचो दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकारान आतां मेरेन दिल्यात सुमार 21 डेथ सर्टिफिकेटां, जीएमसीत केल्ले 78 पोस्टमॉर्टम, खासा रिपोर्ट। लुईझिन फालेरो प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देवोक काँग्रेसीच्या आमदारांनी दिल्या पंचायत वेंचणुके मेरेन डेडलायन, फुडल्या 10 दिसां भितर प्रदेशाध्यक्षाचेर फायनल निर्णय। जीएसटीन सिगरेटीचेर 28% जाल्यार भांगराचेर 3% टॅक्स, पॅकेज खाणा 5% जाल्यार बिस्कुटी 18% टॅक्स स्लॅबांत। आनी आयर्लंडच्या प्रधानमंत्री पदाची वेंचणूक लिओ वराडाकर जिखले। लिओचे मूळ घर आशिल्ले मालवण वराडाक लोकांचो जल्लोश, लोकांनी वेताळाक केल्लो नवस फेडलो, एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज 2002च्या एक्टा प्रमाण मॉर्गेज प्रॉपर्टीचे ऑक्शन करपाक बँकांक कसलीच पावर दिल्ली ना। तरी पूण गोवा राज्य कोऑपरेटिव्ह बँकेन खुबशा प्रॉपर्टीची ऑक्शनां केल्या। स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्टा प्रमाण डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकडच्यान बँकेकडेन आशिल्ल्या प्रॉपर्टीचे ऑक्शन जावंक शकता। 2002 ते 2012 ह्या काळात गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन कोट्यांनी रुपयांच्या प्रॉपर्टीचे ऑक्शन केला। तशेंच सरकाराकडच्यान परमिशन घेनासतना बँकेन अशोक चिन्हाचोय वापर केला। कोट्यांच्या ह्या गुड्डुलसांवाचो हो खासा रिपोर्ट। गोंय सरकाराच्या रजिस्ट्रारान सेक्शन 84 खाला 2002त मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्टाची अंमलबजावणी करतना लवादाची नेमणूक केल्ली। लवादा कडल्यान दिवपी एवॉर्डा खातीर आर्बिट्रेशन आनी कॉन्सिलेशन 1996 एक्ट लागू जालो। तरी पूण गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या सेल्स आनी रिकव्हरी ऑफिसरांनी 2002 ते 2012 ह्या काळात मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑक्शनाक काढली। जो मेरेन कोऑपरेटिव्ह सोसायटींच्या रजिस्ट्रांनी कायदो खात्याच्या आदेशा प्रमाण तांकां आडायले ना, तो मेरेन ती तांच्यांनी चालूच दवरली। शॉकात जावपाची गजाल म्हळ्यार सगळ्यो मॉर्गेज प्रॉपर्टी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह 2002च्या सेक्शन 94 खाला विकल्यात आनी वेगवेगळ्या सब रजिस्ट्रार ऑफिसांनी ऑक्शन जाल्ल्या प्रॉपर्टीचे सर्टिफिकेट एकाच सेक्शना खाला दिल्यात। बँकेन दावो केला की रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन तांकां मॉर्गेज प्रॉपर्टी विकपाक अधिकार दिला, पूण प्रुडंटा कडेन आशिल्ले डॉक्युमेंट वेगळेंच सांगता। कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे रजिस्ट्रारान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या 2002 एक्टा खाला बँकेत कसलेच अधिकार दिवंक ना। हाचो अर्थ असो जाता की जाणी ह्या एक्टा खाला बँके कडल्यान प्रॉपर्टी घेतला ती कायद्याक धरून ना। जर बँकेक प्रॉपर्टी ऑक्शनाक काडूंक जाय जाल्यार तांणी डिस्ट्रिक्ट कोर्टा कडल्यान ती करूंक जाय आशिल्ली, पूण गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन अशें करूंक ना। तांणी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह कायद्याचो भंग केला। सेल्ड सर्टिफिकेटीर बँकेन अशोक चिन्हाचो वापर केला। हे चिन्ह तांकां वापरपाचो अधिकार रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन दिला अशें ते म्हणटात। डॉक्युमेंट पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्हान आपल्या चिन्हाचो सेल डिडाचेर वापर करपाक गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेक अधिकारूच दिवंक ना। बँक हे मान्य करता की तांणी अशोक चिन्हाचो वापर केला, पूण ते रेकॉर्ड्स तांचे कडेन ना, कित्याक तर 10 वर्सां उपरांत ते रेकॉर्ड डिस्ट्रॉय करपाचे आरबीआयचे इन्स्ट्रक्शन आसा, त्या खातीर तांच्यांनी डिस्ट्रॉय केले खंय। एके वटेन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सांगता की तांणी बँकेक चिन्हाचो वापर करूंक दिवंक ना, तर दुसरे वटेन चिन्हाचो वापर सेल डिडाचेर जाला। हे खातीर आता ही सेल डिडा वॅलिड काय इनवॅलिड हो प्रश्न तयार जाला। 2013त लॉ डिपार्टमेंटान गोंय सरकाराक बँकेक मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑक्शन करपाची पॉवर नाशिल्ल्याचो सल्लो दिल्लो, पूण 2002 ते 2012 मेरेन ह्या बँकेन कोट्यांच्या मॉर्गेज प्रॉपर्टींची ऑक्शनां केल्या। प्रुडंटा कडेन आशिल्ल्या डॉक्युमेंटां प्रमाण प्रॉपर्टी ऑक्शनाक काडपाचो अधिकार नासतनाय कोट्यांनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी एकदम कमी किमतीत विकून बँकेन लुकसाण केला अशें दिसून येता। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या कथित स्कॅमाच्या विशयाचेर ऑगस्ट 2016च्या असेंब्ली सेशनात बरोच बोवाळ जाल्लो। गोंयच्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टरांनी घाळपणां नवी नात।
सध्या गोंय सरकारान गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर ज्युडिशियल इन्क्वायरी बसयल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबाचो दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकारान आतां मेरेन सुमार 21 डेथ सर्टिफिकेटां आपल्या प्रायव्हेट क्लिनिकाच्या नांवार दिल्यांत म्हण गजाल भायर सरल्या. जीएमसी वांगडाच आझिलो हॉस्पिसियो आनी फोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्या केशींनी आपल्या प्रायव्हेट क्लिनिकाच्या नांवान ह्यो सर्टिफिकेटी दिल्यात. जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबांतल्या दोतोरांची प्रायव्हेट प्रॅक्टीस आनी डेथ सर्टिफिकेटी दिवपाचें प्रकरण सद्याक आसता. सांताक्रूज पणजी एड्रेस आशिल्ल्या त्या क्लिनिकाचो दोतोर म्हूण सिद्धार्थ बाणावलीकार प्रायव्हेट डेथ सर्टिफिकेटी दितालो. जीएमसीचो स्टाफ आसूनय तो हें काम करता. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण बाणावलीकारान आयज मेरेन जीएमसीत सुमार 78 डेड बॉडींचे पोस्टमॉर्टम करून डेथ सर्टिफिकेटी दिल्या. पूण कांय पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताणें सुमार 21 डेथ सर्टिफिकेटां प्रायव्हेट क्लिनिकाच्या नांवान मडगांवां, फोंड्या, म्हापशा आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी दिल्यात. ह्या 21 केसींनी ताणें एकल्याचोय पोस्टमॉर्टम करूंक ना. दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकाराक कॉन्टॅक्ट करपाचो यत्न केलो पूण ताचो कॉन्टॅक्ट जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेस फुडल्या 8-10 दिसां भितर लुईझिन फालेरोचे प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर निमणो निर्णय घेवंक शकता. काँग्रेसीच्या 14 आमदारांनी लुईझिनाक अध्यक्ष पदावयल्यान देंवोवंक पंचायत वेंचणुके मेरेनची डेडलायनय दिल्या म्हण खास सुत्रां सांगतात. डेडलायन सोंपल्यार पक्ष सोडपाची शिटकावणी कांय आमदारांनी दिल्या. दुसऱ्या वटेन बाबूश मोन्सेरातान काँग्रेसी वतीन पणजेच्या बाय इलेक्शनात उबो रावंक आजून मेरेन ग्रीन सिग्नल दिल्लें ना. काँग्रेसीच्या 14 आमदारांनी एकठांय येवन लुईझिन फालेरोक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देंवचो म्हूण काँग्रेसीच्या गोंय प्रभाऱ्यांकडेन मागणी केल्ली. पंचायत वेंचणुके मेरेन लुईझिनाचो कितें तो विचार करत ना जाल्यार पक्षूच सोडटा म्हूण कांय आमदारांनी शिटकावणी दिल्या. फुडल्या 8-10 दिसां भितर लुईझिनाचो पक्ष सश्टी विचार करतले म्हूण सुत्रांकडल्यान कळटा. 14 आमदारांनी लुईझिनाक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देंवोवपाची केल्या मागणी. पंचायत वेंचणुके पयलीं निर्णय घेवपाची काँग्रेस प्रभाऱ्यांक डेडलायन सोंपल्यार पक्ष सोडपाची कांय आमदारांनी दिल्या शिटकावणी. वर्सभर फाटीं आपणे राजिनामो दिला म्हूण सांगून लुईझिन वाचयता कात. 8-10 दिसां भितर लुईझिनाक प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या जबाबदारींतल्यान करूंक शकतात मेकळे. नवो प्रदेशाध्यक्ष जावंक इत्सुकांच्यो गिट्ट्यो पडपाची चिन्नां. दुसरे वटेन पणजे बाय इलेक्शना खातीर काँग्रेस बाबूश मोन्सेराताचेर निंबून रावल्या. मात बाबूशान अजून मेरेन तरी तांकां कांयच जाप दिल्ली ना. बाबूश काँग्रेसीचो उमेदवार म्हूण पणजे बाय इलेक्शनाक उबो रावचो म्हूण काँग्रेसीचो यत्न. बाबूशान अजून मेरेन तरी काँग्रेसीक कांयच जाप दिल्ली ना. वेंचणूक जाहीर जावं दी मागीर निर्णय घेता म्हूण बाबूशान काँग्रेसीक दवरल्या वाफेर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.